Lokgontti Chapter 5 वेग-वेगळे कायदे ओशूद तांकां भायर घालप. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक खोत वो मेल्ल्या मोड्याक आफडून ओशूद जाला. हांकां सगल्यांक मैदाना वेले भायर घालूंक इस्रायल पोरजेक हुकूम दी. रिती प्रमाणे ओशूद तांकां सगल्यांक भायर घाल. हे पोरी हांव ठिकाण करून आसा तो जागो बोश्टवचो ना. इस्रायल पोरजेन हाका पालो दिवन तांकां सगल्यांक भायर घाले. वायटाक फारीकपण. इस्रायल पोरजेन पालचे खातीर सर्वेस्परान मोइजेसाक ही शिकोवण दिली. कोणूय सर्वेस्पराचेर आड येवन पेल्या विशीं वायट आदारता ताणें आपलो गुन्यांव कबूल करचो. आनी कितें फारीक करचें आसा तें करून त्या भायर ताणें ताचो एक 5वो वांटो दिवचो. पूण जाका लुचकण जाल्लें तो मनीस मेलो आनी ताका लागशिल्ले सोयरे नात जाल्यार तें फारीकपण सर्वेस्पराचे नांवी यादनिकाक करचें. हें फारीकपण शुद्धीच्या मेंढऱ्या भायर ही रीत गुन्यांवकार्या विशीं यादनीक पाळटलो. जें खेरीत दान देणें इस्रायल पोरजाक कोत्ता तेंय यादनिकाक वेता. एक यादनीक ताका केलोली भेट आपणाक दवरतलो. पोती आपले पोतिनीक दुबावता तेदना धान्यांची भेट. इस्रायल पोरजेक ही शिकोवण दिवचे विशीं सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलें. एक पोती आपले पोतिनीचे मर्यादी विशीं दुबावता आनी दुसऱ्या दादल्या सांगाता जियेल्या म्हूण समजता, पूण हाची कोणाच्यान गोवाय दिवंक जायना, कित्याक ती बायल सोबे माजार सांपणूक ना. वो बरें कारण नासतना तो आपले बायलेक दुबावता आनी तिचो गुन्यांव ना. कशेंय तें जावं, पोती ते बायलेक यादनिकाशी घेवन वेतलो. थारायलोलें दान दोन रात बाजरेचें पीठ पूण तातूंत तेल मिसळ कोचचो ना वो धुंपूय घालचो ना, कित्याक तें सोत उजवाडा हाडचे खातीर दुबावतल्या घोवाचें धान. यादनीक तिका फुडें व्हरून वेदी मुखार उबी कोत्तलो. एका मातयेच्या आयदनांत तो पवित्र उदक घालतलो आनी सर्वेस्पराच्या तोंबून जमनीर आसात तांतली इल्ली धूल माती मिसळ कोत्तलो. मागीर ते बायलेचे केंस सोडटलो आनी तें पिठाचें दान तिच्या हातांनी दितलो. यादनीक आपल्या हातांनी कोडू उदकाचें xirap घालतल्या उदकाचें आयदन धरतलो. उपरांत तिणें सोपूत घेवंक यादनीक तिका सुचयतलो. हे पोरी तुवें पोरद्वार आदारूंक नाय जाल्यार हें xiraपाचें उदक तुका वायट करचें ना. पूण तुवें खरेंच पोरद्वार आदारल्याय जाल्यार सर्वेस्पोर तुज्या नांवाक porjê मुखार xirap घालूं. तुजे ling-sandhe sukon वचूं आनी तुजें पott फुगूं. आतां हें उदक तुज्या पोटांत भितर सरून आनी पott फुगूं आनी तुजे lingi-sandhe सुकूं. ती बायल जबाब दिवन म्हणटली, आमेन आमेन. मागीर यादनीक हो xirap बरयतलो आनी बरयलां तें कोडू उदकाच्या आयदनांत धुतलो. हें उदक ते बायलेक पिवंक दिवचे आदीं, कित्याक तें उदक घडये तिका कोश्टायतलें. यादनीक तिच्या हातांतलें पीठ घेतलो आनी सर्वेस्पराक भेटोवन वेदी दवरतलो. उपरांत तांतलें इल्लें पीठ बेटेची एक खुना कशी वेदीर उलपायतलो. शेकी तो तें उदक तिका पिवंक दितलो. तिणें खरेंच पोरद्वार आदारल्या जाल्यार तें उदक तिका बरेच कोश्ट दितलें. तिचें पोट फुगतलें आनी तिचे lingi-sandhe सुकोन वेतले. आनी पोरजे मोदें तिचें नांव एक xirap जावन आसतलें. पूण ती गुन्यांवकारी न्हय जाल्यार तिका कांयच वायट जावचें ना आनी तिच्यान भुरगीं उत्पन्न करूंक जातलें. आपले बायले विशीं घोव दुबावता तेदना हो कायदो लागता.
ती बायल वेदी मुखार उबी रावतली आनी याज्ञीक तिचे विशीं ही रीत पाळटलो. घोवाचो गुन्यांव आसचो ना, पूण ती बायल गुन्यांवकारी जाल्यार तिणें आपले कन्येचो परिणाम भोगचो पडटलो. देवाचें उतर हें.